नाजाल्यार परत यो म्हणून सांग. स्पीकर सर, स्पीकर सर, Magade Speaker sir, have this issues. I am raising it why? Because people are having problems. I understand RBI is there. I know the rules. I know the regulations. I cannot say that I don't know the rules, and I cannot simply speak for the sake of speaking. But what we can do out of the box to help my people, we are there with you. We will support you. But try and find out what can be done. Now RBI extend kala. RBI, they are doing what they want. Finally, High Court was, they are doing what they want. The staff is getting salary from the whatever the money is there in the bank. They are not getting salary from somewhere else. What money the bank has, from that the salary is deducted. Tengala asset person base down. So at least government can intervene and give it fast whatever is to be done, so that at least that money what is going in salary component every month, past 1 year it is lying now. Can't come focus salary matter staff. I am not against salary being given to the staff, but bank only bank everybody who is involved has to be brought to book. And not only that, and how to do it, try and come out some way. I know, I see there is a lot of apprehension, Speaker sir. Speaker sir, एकूच आसा आरबीआयच्या रिस्ट्रिक्शनाच्या सकयल येता, त्या खातीर आमी भितर खूब कितें करपाक शकता अशें म्हाका दिसता. ऑनरेबल MLA खबर आसा सगळी गजाल, ती वॉट एवर द थिंग्स गव्हर्मेंटा कडेन कितें पॉसिबल आसा ते आमी करता. विजय सरदेसाय. Fear and anxiety in the minds of citizens of May with regards to pending Sanad applications since the Goa Abolition of Proprietorship Titles and Grants of Lands Act 2014 passed on 7th March 2014. Speaker sir, BJPच्या सरकारान 5 March 2014 हो Act काढलो, by which they abolished the rights of landlords over vacant properties that were acquired from the Portuguese government in order to give the people of May their rights. अशें दिसता की लोकसभेचें इलेक्शन 2014 आयलें, ती मतां घेवपा खातीर हो एक्ट हाडिल्लो. त्याक तेन्ना प्रॉमिस केल्लें की 1 वर्सान सगळ्यांक न्याय मेळटलो म्हणून. आज मेरेन आतां कितलीं वर्सां जालीं? 14च्यान 21, 7 वर्सां जाल्लीं आहा. बीजेपी फिगर सांगता मरे. एप्लिकेशन रिसीव जाली 1140. सनद आज मेरेन दिल्या 326. म्हजो सरकारा कडेन विनंती आहा, चड करून सरकारान कलेक्टर नॉर्थ गोवाक डायरेक्ट करचें की पेंडींग एप्लिकेशनां सनदाची आतांचे एक टायम बाउंड मॅनरान डिस्पोज करची आनी दिवचलच्या मामलेदाराक सगळीं स्क्रुटिनायज करपाक लावची पेंडींग एप्लिकेशनां एज रिसीव्ड बाय द ऑफिस ऑफ द मामलेदार आनी कलेक्टराक रिपोर्ट. स्पीकर सर, हांव पर्सनली ह्या लेवल मॉनिटर करता, आमचे मयेचे आमदारूय बी कंटिन्युअसली मॉनिटर करता. स्पीकर सर, तुमकांय खबर आसा हो विशय रिजॉल्व जावपाक सरकाराचो पुराय तेंको आसतलो, प्रयत्न आसतलो. ओके. Chief Minister to lay the papers to be laid down. Chief Minister, papers to be laid down. Sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. Postpone calling attention. Postpone calling attention. Chief Minister to reply. Speaker sir, तो ना आनी उत्तर आनी दिवपाक जाय. Okay. तो ना दिवपाक जाय. स्पीकर सर, हा तो इंडिविज्युअल म्हाका काय ना जालें. एनी हांव स्पीकर सर, तो जे सांगता ती जागा आमच्या कडेन थंयसर 4 लाख सुमार आसा. भितरली 1 लाख जागा जी आसा आफोगांनी गेलो तो पळय. आमी 1 लाख जागा ऑलरेडी होम डिपार्टमेंटाक ट्रान्सफर केल्या. ओके. आनी ती जागा म्हाका सांग, म्हाका
तुका कितें आनी विचारपा जाय पयलीं तुवें वाचलां आमी आन्सर दिलें कॉलिंग एटेन्शन जालें हांवें रिप्लाय दिली वाचूच ती आनी कंप्लीट गरज ना ताका कळ्ळा दिता कॉपी दिता कॉपी दी कॉपी खंय सेक्रेटरी कॉपी या रिप्लाय दी सांग झेरॉक्स काडून दी दिता सांग तूं तो हे लँड डोनेट केल्लें आनी कोणाक डोनेट केल्लें फॉर लेप्रेसी हॉस्पिटल. Leprosy hospital, it was an hospital for Asia, not only for India. तो आमगे दवलेकर बाबान बांधला अंडर राणे सगळे कॉन्ट्रॅक्ट चेक दिले तेन्ना तो तुमच्याकडे आसलो तेन्ना तुमच्याकडे आसलो बिकॉज सर ते कॉन्ट्रॅक्ट सायडीक दवरया. इश्यू इज ऑफ लेप्रेसी हॉस्पिटल. आतां हे हॉस्पिटलान I'll take you to pandemic times. एक बार आसलो थिंगा बिकॉज सर एक बार आसलें आनी त्या बाराचो ग्लास ते चेनी आसतालो आनी ग्लास भायर आसतालें ते झोनलांतल्यान सोर घाताले आनी ते भायर ते ग्लासान पिताले बिकॉज ऑफ लेप्रेसी. Leprosy was not curable. In this type of situation, that land was given for people who were तेका pandemic लागून leprosy. It's like a pandemic only. Leprosy was not curable at that time. Land was donated. Now you want to suddenly bring IRB from there. Police येवप IRB येवप म्हळ्यार तूं जाणा कितें. Police येवप IRB येवप म्हळ्यार crime वाडप. रेकॉर्ड आहे सावधा. क्रायम म्हणटी आमगे मायना कुठतरी आज पासून ऐक स्पीकर ऐक स्पीकर सर पण मुगे कितें वी आर नॉट अगेन्स्ट IRB. I am against this land in particular giving to IRB, and that is not I. That is our people have opposed. We have taken two Gram Sabhas have been taken. We have taken and the people have voiced their opinion. आज हास्या जाऊं I had a question also which I have not taken so that I am able to speak on calling attention. Speaker sir, आता we have in fact that land. I have asked one pertinent question. एक question विचारलाय कित्याक आमगे मातशे पॉलिटिक्स करपाक चड सोय आहा लोकांक आनी एक स्पेसिफीक क्वेश्चन विचारलाय तुगे IRB लँड पडे आहा ते तुवें कन्सेंट घेयल काय म्हूण MLA चे MLA कन्सेंट कित्याक घेवपा जाय. ब्युटिफूल गुड स्पीकर सर मातशे चीफ मिनिस्टरान उबो रावन आन्सर कोनी कित्याक ते रिकॉर्डर आसना तूं बसलो आसता उलयता. स्पीकर सर राव रे तो हिंग रावन बॉब मारता. स्पीकर सर तुका हांव एक सांगता का वाय आम आस्क्ड बिकॉज आमगे थिंग थोडे आहाय ते कोण ते मॅड सायंटिस्ट पॉलिटिशियन म्हणटाय ते सांगो म्हणटाय की आमकां कन्सेंट घेयल म्हूण काय न्ही ते नाक रे ते तूं पावर मिनिस्टर ते तूं मेड म्हळ्यार आनी कितें करता थिंगा. स्पीकर सर आय ओनली वॉन्ट टू नो whether in this question you didn't want to answer, you want to answer because see this land was given. I asked a specific question ki tu panchayata confidence agela tu MLA confidence agela tu konaku confidence agel kay mon kidago this land when Mr. Parrikar was there, Parrikar chief minister Asthana, Parrikar chief minister Asthana, he gave it to IRB and I had told him and he gave me an assurance we will come and inspect. Similarly, you gave me assurance when you took over as chief minister. I have asked you, Baba Choi, the land amka tinga IRB naga. IRB ani dekho land identify kore ani hui galya. There is no problem. But munge magni ki jago ek bare hospital any Gram Sabha resolution gela. See, we are elected representatives. I have even previously voiced opinion ki I jodhur huiche kitya project kaha. My opinion doesn't matter. If the people decide, we as elected representatives have to listen to the people.
So the people's opinion is that we have to give me, that you have to have a small hospital there. You could have, I've given you an option. I've said we'll have a nice hospital in lines of Satya Sai or somebody where people are getting operations at a low rate. Where people will be, thanks to the land and the land, they will get, people of Goa will be benefited. Everything is said and done. I have told you also, we have also said that Gram Sabha resolution also have said that you can have a small nursing hospital there. You can have a small biodiversity garden there. Park. So all these things could be done instead of a IRB. So I would prefer, in lines what my people say. That is not I would, I'll correct it. My people don't want that a school, IRB is in lines of a school or something is coming there. Speaker sir, I want you to answer for me first whether a permission also is being given, because when I asked the question, it has not been replied systematically, not replied but in this answer. Ek answer na to reply kelna. So permission gala. Question I see this 4 years alone. Tintu I एक question विचारले बाबा कोणा confidence गेल काय मो same as above म्हणला. What is the same as above? तुमको शिकपा मारी style कितको answer करपाची. हे सारखे तुम्ही इतले बरे smart झाले मरे. Speaker sir, I in fact I just want an assurance from you that as in lines what you had assured me that you would come and inspect the site and change that place whatever. We will support you to change it somewhere else. We are not opposing. I am correcting again. Pottun ekda sangota. Oppose kurpak oppose kon nahi. आम्ही सांगला तुका लँड कोणा दिनाका लँड आमकां जाय म्हणून पासून म्हणलो ना. आम्ही फकत म्हणटा की बरो यूज एक हॉस्पिटल घाल. आयुष हॉस्पिटल येत म्हणटाले तेदोना. एक जालो इश्यू जालो आयुष हॉस्पिटल येत म्हणटा थिंगा. तेंय ना आतां. सो मुगे एकूच रिक्वेस्ट आहा हांव जाल्यार तुकोडे माय सारकें हात जोड मागता तुकोडे की तें कोन्न नाका आनी मुगे लोकांक त्रास कोन्न नाका. I was telling my honorable member Clefas also was telling me I am going to speak. हांवें सांगिल्लें का त्या लोकांक तेका वोट मागला थिंगा आतां ZP जाता तेदोना. तूं आनी म्हणटा कोण देखून थिंगा कोन्न नाका तें उलय नाका. अरे तूं मागीर उलय. स्पीकर सर हां स्पीकर सर तो बी फॉर बेनावली विसरलो तेदो बी फॉर बॉम्बे म्हणलें आतां तो सी फॉर कुडतरी उलयता. एनीवे नो प्रॉब्लम. बरें आमी फावरा उलय. Alex, Speaker sir, what do you want? What do you want? Speaker sir, Alex, what do you want? Speaker sir, I want. Question विचार. Anybody calling and jana kwanjar party घेवपाचा. Okay. ते काय शिकोय. बरें. Alex, ask now. What do you want? I want an assurance from you that you are going to find another place, and I don't want an assurance. Speaker sir, I don't want an assurance what Mr. Cabral is telling you that time आपण ते जमीन सोडटा आणि कितें तें म्हाका assurance नाका. Speaker sir, ते कितें हेजी शिंतरी कितें जालें? बाय साहेब Originally defined for ताणे तें कितें सांगलां हेल्थ डिपार्टमेंटा मार्फत खूब जुने हॉस्पिटल थंय आशिल्ले. It was renovated in 1982 by me under the leadership of Honorable then Chief Minister Pratap Singh Raoji Rane. I am proud of that. म्हाका जेन्ना वतना उजव्या सायडीन जो रोड गेला ताणें ज्यो गोश्टी सांगल्या त्यो बरोबर आसा पूण तातूंत व्हेरी इम्पॉर्टंट गोश्टी आसा. तातूंत सायलाची झाडां आसा, आंब्याचें वन आसा. हे सगळे तुमी मारतले काय कितें हो म्हजो प्रश्न. ही व्हडली झाडां आसा एक आनी ही जर झाडां मारतले आसत जाल्यार ताजो कॉस्ट कितलो जातलो हें तुमी पळोवपाक जाय. दुसरी गजाल हो 1 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन IRBक पावतली काय कितें कारण तांकां 3 लाख 1 लाख 3 लाख आसा. 1 लाख पणस आसा, आंबे मोठे आसा. सगळ्यात मोठे जे सायल आसा पळय ते तुमकां थंय मेळटल्या.
हायट वायजूय जवळ जवळ 30 मीटर हायटीचे सायल आसा आनी चोरले जाल्यार हांव सभाती मातशें म्हजो एक आमी थंय राम टेंपल बांदला दॅट इज द फर्स्ट राम टेंपल इन गोवा वॉज कंस्ट्रक्टेड ऐका हांवें बांदला आनी त्या बरोबर थंय खुरिसूय बांदला कपेलूय बांदला हांवें बांदला कारण थंय तेन्ना परिस्थिती वेगळी आशिल्ली हाव टू से आनी ही जमीन जेन्ना तुमी IRBक दिता तेन्ना तुमी सारको विचार करा थंय वचा टीम ऑफ people you take a health department also आणि IRBचे आणि तुम्ही कशें प्लॅनिंग करतले तें पळया उगीच कटाकट करून झाडां मारून तुमकां ताजो फायदो ना हें एकूच बरें जंगल आसा तो मारला म्हणटाले हांव नकळो हांव जाय जाल्यार हांव येता हांव आय नो एवरीथींग ऑफ दॅट एरिया हय आनी राम मंदिर हांवें 82 बांदिल्लें हें लक्षांत दवरा बरें सर जेन्ना लेप्रोसी पळय हॉस्पिटल पळय म्हणटा त्या जाग्याचेर दुसरें हॉस्पिटल बांद मरे बरें त्या जाग्याचेर ते IRB बी ते आनी कितें पुलीस धाडून घालता इज नॉट गूड कित्याक त्या लोकांक व्हड फायदो जातलो हॉस्पिटल बांदलें जाल्यार अरे बाबा आमगे लोक तो ओके सर कॉलिंग अटेंशन हाडा आमगे कॉलिग रेजिनल लॉरेन्स I don't know what is the meaning of this. Why should we press if I want to speak? You must allow me to speak. I press a button. Your name is not there. Huh? Your name is not here. Name is not there. Then your assembly is not working. The machinery is not working properly. I will allow you. I will allow you. I will allow you. I will allow you. Okay. I will allow you. I will allow you. Just sit. I will allow you. Speaker sir, IRB हेजे लोकांक ओपोज करपाक मेन प्रॉब्लेम म्हळ्यार जेन्ना कुर्तोरी पंचायतीन ताका एक NOC मागलेली 3000 एरियाचे गार्बेज सायड करपाक सो ती ताका तेणी रिफ्यूज केल्ली हेल्थ डिपार्टमेंटान सो ताका लागून हे पंचायतीन ओपोज केला आनी बाब रिजनलान सांगिल्ले ते भाशेन ताका लोकांनी प्रेशर केला थिंग नाका म्हूण एक्चुली ही पळय IRB पळय येता द प्रपोज तेणी केला तो म्हाकाय लागता जे म्हाका जावन गिरदोली आनी कुर्तोरी हेजे बॉर्डरीचे आसता हो प्रपोज कुर्तोरी गेली. 1 minute. Under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move motion to extend the duration of the sitting of the House by 15 minutes. The motion is that the duration of the sitting of the House may be extended by 15 minutes. Those in favor may say aye. Those against may no. The ayes have it. The ayes have it. The motion is carried. Speaker sir, जेन्ना कुर्तोरी पंचायतीन हो एक 3000 जाग मागलेलो हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन तो मुगे भशेन म्हाका दिसता तांकां तो तेणी दितलो जाल्यार आनी हे IRB हो पळय येता सो म्हाका दिसना हितूंक एक रिजनल बाब म्हणटा लोकांक प्रॉब्लेम जातलो पूण हांव म्हणटा आमी तिनूय पंचायती बसून एक CM आपोवन तेजेर एक डिस्कशन एक टॉक दिन जाल्यार आमी करुया कित्याक नोता एक आमगे पुलीस ट्रेनिंग आसा कॅम्प सो हिंगा सावथाकूय एक काम जायें सो तेजेर म्हाका दिसता आनिकूय पासून तें बरें तो जाल्यार लोकां तेणी हें करून लोकां कडेन विचारपाचें कितें तिनूय पंचायती एकठांय करून स्पिकर सर हेजेर हांव CM रिक्वेस्ट करता तुवें तिनूय पंचायती आपोवन बरें लोकांक तें बरें एक्सप्लेन करून एक्सप्लेनेशन दिवन तें जाता जाल्यार तेजेर आमी चिंतया आनी जे 3000 तें लँड तें कुर्तोरी पंचायतीन मागलोलें गार्बेजी ती जातली 3 लाख
3 lakh एरिया आसा जाता जाल्यार IIT हिंगा दिवपाची लँड जाय जाल्यार पूण म्हाका दिसना इट इज मोर दॅन 4 lakh रिक्वायर न्हू सो इट इज ओनली 3 lakh सो नॉट पॉसिबल सो आनी कितें हॉस्पिटल पासून तर जाता जाल्यार आमी हाडया हांव CMाक रिक्वेस्ट करता हेजेर तिनूय पंचायती एकठांय करून आनी रिजनल बाब घेवन आमी हेजेर कितें जाता जाल्यार बरें तें करया थँक्यू Pratap Singh Rane. Sir, there are existing buildings there. Earlier buildings. That's buildings. I'm saying quarters and everything is there. Please put it to some better use instead of just seeing. I'm sure it can be made more useful. Pardon? No, I agree. Yeah. Speaker sir, Put it to a better use. yeah, Speaker sir, even he said put it to better use. Better use could be education. Speaker sir, better use could be education. आणि अनेक गोष्टींगा थिंग झाड मारले माशराव थिंगा सायला आहले ते मान वयले कोणे मारले ते इट इज युअर कस्टडियन ऑफ द लॉ व्हॉट इज युअर डिपार्टमेंट डुईंग हांव गुरका वचून तीक रावतलो केन्ना मारले ते तुका सांगपाक स्पीकर सर मेक इन्क्वायरी who has done what there I had even told the doctors see what is going on there then kopyal alale then temple alale first temple there hinga राम मंदिरान नाव देवय नाका राम मंदिर सेपरेटूच दवरी तेजे मागीर ते आनी कितें उलोवपा पडटलें तें उलयना आतां आमी हेजे उलया आमी आतां हेजे उलया तें प्लस तुगे चॅपल आहा प्लस थिंग शेत आसलें शेत रोयन थिंगा तें शेत रोयन आख्या हॉस्पिटला जेवण तयार जातालें इट वॉज सेल्फ सफिशियंट देर इज अ जोर आहा थिंगा एक IIT 10 लाख जाय म्हणटा आनी 3 लाख आल्यार म्हाका प्रॉब्लम ना घालता जाल्यार घाल प्रॉब्लम ना बट वी वील टेक बट वन मोर थिंग इवन घाल जाल्यार I will take consent from the people हालें ना हांवें केलें म्हणपा नाका आनी तें पोतून थिंग मार खावपा नाका तुमी मेलावली हाल ते भाशेन स्पीकर सर there are a lot of issues there I want you to make proper inquiry what is happening see that action is taken tomorrow somebody should not blame मुगे म्हाका blame केलो नाका फाल्यां कोणें ग्राम सभा गायलें 2 पार्टी म्हाका ग्राम सभा कोण क्वेश्चन केलें तूं ग्राम सभा बंद जाता काय म्हूण नो हें जाता तयार बुदोंत सो हांव कितें म्हणटा तें हांव जाणा तें कोणा इम्पॉर्टन्स दिवप ना मुगे आतां एकूच I am fighting an issue and I am requesting you also let it be that एक education institute any एक hospital institute any hospital any I have no issues I have given chief minister I have told you we'll do it in the lines of Satya Sai hospital give them land free so that the operations are done at lower rates how they execute it no we'll talk to somebody you're the chief minister we'll talk to somebody we'll ask them to do it but not that I have मुगे एक रिक्वेस्ट आहा हांव तुका हात जोडून मागता प्लीज ते नाका I told Manor Parikar also ते नाका कित्याक that land is by the way कित्याक नाका वरार कित्याक नाका तेंय सांगता that land पडे आहा it has got lot of significance that area is total पड area आहा ती forest area type ती land म्हणजे झाड मारना आसतना आनी कितें मारना आसतना कितको करूं मेळटा तें भाशेन करपा जाय तें सेकंड थिंग झाड तूं स्पीकर सर झाड तुम्ही आज कितू मारले ती पुरो हायवे आनी सगल्याक आनी आतां मोपा एअरपोर्टाक कितू मारताय आनी ते 3 लिनियर प्रोजेक्टाक कितू मारताय तें पुरो आनी झाड मारपाक तुमकां आनी स्कोप दवरलो ना तुमी ओडेज लाख लायले खंयची ती जालोली नाय ती जातली आमी मोतले ती जावपा ना तें लँड आनी कोण बिल्डींग बांदतले स्पीकर सर मुगे एक रिक्वेस्ट आहा प्लीज आतां म्हाका एश्युरन्स जाय that you shift it wherever you want I think Kabra will be happy to take it because he's got a big line he's a muscle man so we will suggest Kabra ko जायत land because sir please
हांव एकूच रिक्वेस्ट करता, this proposal should not be this, because there is opposition from my people and there is opposition from senior members also have brought up issues there. See, they know he has visited that place, the sanctity of that place is there. So I would request, this is my earnest appeal to the Chief Minister. Speaker sir. दुसरे वटेन जो आसा तो इल्लिगल कसो आशिल्लो. वता आसतना हेल्थ डिपार्टमेंटाचे सगळे मशिनरी आसा ती आसा आनी भितर क्वार्टर्स आसा. आतां इतलें आसून जर ती खरेंच झाड मारले, कारण ताचो घेर आसा तो 1 मीटर आशिल्लो, सायलाचो घेर 1 मीटर, हायट वॉज ऑलमोस्ट अबाउट 20-25 मीटर. काल सुप्रीम कोर्टाचे एक हे आसा की एक झाड जे 100 वर्सां जगता त्याचो कॉस्ट जर काडत जाल्यार इट इज 72 lakhs रुपीज. एक झाडाचो कॉस्ट इज 72, इट इज सेड इन द सुप्रीम कोर्ट. त्या खातीर आमी तनमार प्रोजेक्टाचेर कॉलिंग अटेन्शन घालो तुमकां. व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुमी जर अशें मारत रावले जाल्यार अर्थ ना. तनमार प्रोजेक्टाचेर त्या खातीर घाला. सो म्हजो रिक्वेस्ट तुमकां, तुमी स्वता थंय वचचे पयलीं हे सगळें पळोवचें, कारण ते सुंदर हें आसा थंय. वन म्हणटा ताका आमी, आमच्या हातूंत शब्द वापरपाचो वन, सुंदर वन आसा, तशें कितें तरी थंय करा झाडां मारनासतना. स्पीकर सर, एक गजाल खरी, सरकारी प्रोजेक्ट जे येतात ते सरकारी जमनीर येतात, तांकां लोक विरोध करतात. ओके, लोक विरोध करतात आणि ताका लागून मागीर म्हाका दिसता लोक प्रतिनिधी विरोध करतात. आमी विरोध करना, माझे कांयच म्हणणें ना. एकूच तुमी पळया न्ही, ऐक, ही जमीन पळया म्हणजे कळटलें. ही जमीन जी आसा ही म्हाका दिसता 2018 कितें तरी ट्रान्सफर केल्या. तो 3 लाख म्हणटा, बट ती 4 लाखाच्या पेक्षा चड आसा. 1 लाख ट्रान्सफर केल्या. 1 लाख केल्या रे. ज्या क्लाफास्यो बाब उलयलो पळय न्ही, ते बरोबर आसा. त्या लोकांक विश्वासान घेवचें पडटलें. एक म्हणजे पयली IRB आमी नाका, म्हाका म्हणणें मान्य आसा, झाडां मारपाची ना हे ते, आय एम एग्री फॉर डॅट. आतां एकूच नॉर्थाक IRB कॅम्प आसा, सावथाक IRB कॅम्प ना. आतां एक्स्ट्रीमली जेन्ना सगळ्या भुरग्यांक दवरचें पडटा पळय न्ही, ताका एक तर आतां ते पणजेच्या हितूर दवरता आनी थंयसर तेची रावपाची सोय सुविधा वेवस्थीत ना. शेवटी IRB जे इंडियन रिजर्व बटालियन हे गोवन आमचे भुरगे. आतां सावथांतले जर आमकां ताका थंयसर रावपाची जर सोय करतले जाल्यार खंय करतले? हे कोण भायले लोक येवंक ना. तूं जो भियेता पळय न्ही, IRB येयल्यार कित्याक म्हाका कळना. हांवें पयलीं सांगलें पळय, म्हणजे प्रताप सिंग राणे हांच्यानी सांग, आमी तेजो बरो यूज करुया. म्हणजे तेणी जे दुसरें म्हटलें तांकां विश्वासान घेवन तांकांय जर भितर 3,000 कितें तरी जागा दिवपाक जाय पंचायत बांदपाक, जाल्यार ती दिवया. बट दुसरी गजाल, हांगासर कितलीशीच जागा एनक्रोच केल्या, लोकांनी घराय बांदल्या त्या जागेर, आनी ती जर उरत तूं म्हणटा तशें आतां थंय काय दिनासतर उरलेली जागा एनक्रोच करतले. काय उरलेली जागा एनक्रोच करतले. बाब ढवळीकर म्हणटा त्या प्रमाणे झाडांय मारतले. जे सरकाराच्या प्रॉपर्टीत आसलेली सगळी, तूं म्हणटा ती जागेक हें आहा, कितें राम मंदिर आसलें, कॉपेल आसलें, आनी कितें आसलें, सेंसिटीव उरूंक ना. लोकांनी एनक्रोच केले, झाडां मारली, तिजो मिसयूज करता, इल्लिगल यूज करता, सगळें करता. त्या बिल्डिंगेचोय मिसयूज जाता आसतलो. हे सगळें आमकां मान्य आहा. आनी थंय जर आमच्याच भाव भयणीक पुलिसांक रावपाक एक जर बरी तेच क्वॉर्टर्स रिपेर जातले, हाजो म्हाका दिसता खंय तरी लोक प्रतिनिधी विचार कर. तुका जर दिसता हॉस्पिटल येवपाक जाय, उरलेली जागा हॉस्पिटला खातीर दिवपाक जाय जागा आसा जाल्यार ती दिवया. हांव ना म्हणना, ती दिवया. बट अशा पद्दतीन गव्हर्मेंट प्रोजेक्टाक विरोध करचो न्ही, ही म्हजी रिक्वेस्ट आसा. जाय जाल्यार त्या लोकांक पळय, त्या लोकांक विश्वासान घेवया. तुवें कन्सेंट दिवंक ना, हांव खंयसरूच म्हणना हेजेर तुजो कन्सेंट ना. आय एम ऑन रेकॉर्ड. गुड. रेजिनाल्डात कन्सेंट दिवंक ना, ताज्या पयलीं एग्री जाल्लें आसा आनी गव्हर्मेंटान ती ट्रान्सफर केलेलें जालें न्ही. त्या लोकांक कितें आतां एकदां तेणी म्हणटा त्या प्रमाणे आफोन हाडून तेंच्या कडेन उलोवया.
पयलीं हांव त्या लँडाचो आतां परत सांगता सर्वे करता सगळो तांकां दिल्यात कितली एनक्रोचमेंट केल्या कितें केल्या ही पळया लोक कितें एनक्रोचमेंट करीत आसा सर हें सांगून घेतलें वयचें ना स्पीकर सर तुका बरी जागा जाय जातलें मोडचें पडटलें बरी जागी जाय तुका बरी जागा जाय जाल्यार आमी एकदां एअरपोर्ट करपाक जागो दवरलेली तळावली पूण जायना जालें इवन इन्स्पेक्शन जालें सगळें जालें प्लॅटो माथ्यार व्हडलो प्लॅटो आसा सारको फूल तो जर आमी मागीर तो हेकाच दवरला पुलिसाकूच दवरला पुलिसाकूच दवरला तो एक वयर कोणाची आ कोणाची लोकांची म्हाका प्रायव्हेट जमीन विकत घे म्हणून सांगता हांवें एक्वायर करप म्हाजी जमीन आसतना सरकाराची म्हाजी जमीन आसा तितून हांव बांदता ती प्रायव्हेट जमीन कित्याक घेवपाक जाय तुमकां जाय जाल्यार सरकाराचे पयशे कोण म्हणटा मरे ट्रेनिंग बी सगळें करपाक जाता व्हडले कॅम्प करपाक जाता पुलिसाकूच ही रिझर्व पुलिसाकूच दवरल्या ती रिझर्व पुलिसाकूच दवरल्या डॅमाची कितली ती एरिया मार्क केला आसा टाउन प्लॅनिंग प्लॅन काड स्पीकर सर सरकार विथ प्लॅन ज्या ज्या जाग्यार आपल्यो प्रॉपर्टीज आसा सरकाराच्यो प्रॉपर्टी आसा त्यो प्लॅन करून अश्यो म्हाका वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाक आसतल्यो वेगवेगळ्या प्रोजेक्टा खातीर आसतलो एक प्लॅनिंग करता प्रायव्हेट लोकांच्यो जमनी घेवन आमकां न्ही करूंक लावनाका आमच्योच जमनी ज्यो सरकाराच्यो आसा पळय न्ही तितून करपाक जाता स्पीकर सर रिझर्व एका ते रिझर्व दवरल्या पुलिसांकूच विकत कोण फुकट दिता लँड 5,000 रुपये वयर पडटलो तो 5,000 रुपये स्क्वेअर मिटर पडटलो म्हजे कॉस्टलीन देता 5,000 आमची जमनी आसा तातूंत ताका सनातनची बिल्डींग 5,000 रुपया स्क्वेअर मिटर पडटलो सनातन आमी बरा पडटा ते राखपाक ते पुलीस येयल्यार स्पीकर सर आम्ही सनातनाच्या घेवचनी आणि Speaker sir, I am correcting the Chief Minister. Government and project koche. Na madam na, but not against the wishes of the people. Maloney is an example for us. सगळ्या लोकांक म्हाका सांगते सगळ्या सरकार Not against the wishes of the people. I am here to respect the wishes of my people. सांगला मरे हांवें बस आता बस न्ही ना तू I am correcting the Chief Minister. Government and डावरल्या स्पीकर सर हांवें सांगलें एकदां आफोन हाडून तेणी सांगला त्या प्रमाणे पंचायती विचारूया तेज्या उपरांत आसा तसो मागीर डिसिजन घेता बट फुडें वयता ते दिल्या ती आतां दिल्या आमी The house is adjourned up to 1:30 p.m. or 2:30 p.m.